गोंयकाराक दर दिसाक असल्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटात. कोण आयज हिंगू हें जालो, थिंग स्ट्रायक जालो, काल थिंग स्ट्रायक. चारूय कोणशाच्या गोंयच्या चारूय कोणशांचेर हीच परिस्थिती जाली आहा. आमच्या फाटल्यान पळयल्या तुमकां पळोवपाक मेळटा कितलो लोक उबो आहा तो, आनी हो लोक बेश्ट उबो रावना. तांकां कसली पूण अडचण जाल्ली आहा. आनी अडचण करपी कोण? अडचण करपी आनी कोण ना, कोणाक सांगपा, ही सरकार. ही सरकाराची बेजबाबदारी जाल्ली आहा. त्या कारणा लागून आमकां दर दिसाक एक आयतार म्हण देवान दिल्लो आमकां सुसेग घेवपाचो दीस, ते दिसाक पासून आमकां सुसेग घेवपाक हो सरकार दिना. सो आयच्या दिसाक आमच्यो जायत्यो आमच्यो भयणो आहात, आमच्यो आवयो, आमच्यो भयणो आहात, आमचे भाव आहात, ते कसल्या कारणां लागून एकठांय जाले जाल्यार तांचे कडेन विचारल्यार आयज आमकां एक लॉस शी दिसता की आमची माय आसात, जाणटे माय, तेंच्यांनी आयज सुसेगाद घरा रावपा जालें. पूण आयज हे पावसाच्या इतले मोठो पावस पडटालो, आत्तां बंद जाला, बंद जाता गांवान पळयताले पावस आमी तुमचे मुखार दवरपा आमची भावना. माय तूं कित्या लागून येयल्या ती मातशें आमकां सांगचें. आयला आमगे जमीन सरकारी व्हरोंक कोत्ता आं आमकां हे जमनीर आमी पिकावळ काडूंक लागल्या 50 वर्सां जालीं म्हाका. 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां जालीं. आनी तुमी पिकावळ करी आहलेली आतां? आहलोली. म्हळ्यार तेच्या पयलीं तुमची पुर्वजां कोत्ता आसतलीं. पुरोजां कोत्ता जाल्यार ती आमकां भायर ना म्हूण आमकां म्हाका तुका मातशें एज जालें 50 वर्सां तूंच कोत्ता. हय हांवच कोत्ता. हय तुमी सांग. आणि आता आमगे पुर्वजांनी ती चालू दवरलो ती आमी आतां तेंच्यो पूत धुवो सुनो त्यो आमी कंटिन्यू आजून तें दवरलो आहा. आमी तें बंद दवरलो ना. वर्साच्या वर्सा हें आमी आमगेली भाजी पालो, तवशी, भेंडे, घोसाळी सगळे भाशेचो वेजिटेबल आमी हे दोंगरार रोयताय. आनी हो दोंगर आमी तूं वर्सां रोयला तो आमकां गोरिबां जमीन जावं आमचे गोरवां चोरपा गोरिबां पोट भरूंक ही जमीन सरकारान दवरलेली ती आयज विकपाक कोत्ताय. ती आमकां दिची, कित्याक आमी पोट भोवन आमी कित्याचें पोट भरतली, आमी एगेरी पोट भरताय. अशें म्हूण आमी मागताय तुमचे कडेन, सरकारा कडेन ही जमीन आमकां फावकच म्हूण. तेंची डिफिकल्टी फेस जाता म्हणल्यार जी पळय आतां ती सगळी आमची फाटल्यान भाव भयण आहात ती आमचो पिकावळ हें कोत्ताली. हे दोंगरार आख्खी पिकावळ, आनी इतली वर्सां जालीं ती पिकावळ तेगेर रोवन आपलें पोट भरताले, आपलें घरदार चलयताली. ही कोमदादीची लुगार हो कोमदाद कोणाची? ही कोमदाद कोणाच्या बापाची? कोमदाद आमच्या गांवकारांची. दर एक गांवकाराक रायट आसता एगेर पिकावळ करून खावपाक. कोणूय येतलो आनी एके कब्जा करतलो न्हू, ही आमची कोमदाद म्हणल्यार गांवकाराची. दर एका गांवकाराक हक्क आसता एक कोमदादीचो. आतां हे कोमदादीचे बाबतीन आतां तांकां कितें डिफिकल्टीज आहा ती तीच सांगतली. दोंगर आहा आख्खे दोंगरार तुमी सगळीं गांवचे लोक रोयताले. हय आख्खो रोयताले. मदें तुमी ब्रेक बी केलोले? मदें सोडून बी केलें? आनी थोडे आतां ते म्हणटा बायल आपल्या 50 वर्सां जालीं, बट तुमचे पासून तुमच्या आवयन बापायन पयलीं तिवूय रोयता आसतली, आतां ती तुमी रोवपा आमी लागले. कंटिन्यू सांगिल्लें न्ही हांवें, ते आमी ब्लॉक दवरलो ना, आमी कंटिन्यू चाललो आहा न्ही. आनी आतां ती दुसऱ्या विकपाक केल्या जमीन. होय पूण आतां अचकीत तुमकां कोण येयला? कित्या लागून आडकोड जाता? मागीर आमी आतां पावस पडलो तशें आतां जुन्या म्हयन्या आतां पावस पडलो तशें आमी रोवपा म्हूण गेलीं दोगोर. ती आमकां दुसरें एटॅक करपा लागोली. ती जमीन आपूण घेयली म्हूण. कोण ती? ती रिचा पेरेरा म्हणटा ती कोण, हय ती आमकां एटॅक करपा लागोली. आमी म्हणल्यार आमी तूं वर्स 50 वर्सां भायर ती जमीन रोयल्या आनी ती तूं कित्याक घेवपा येयला? तूं खबर ना ही जमीन रोयताय म्हणून म्हणलें. मागीर तें सांगपा लागोलें आपूण येयलें हिंगा, आपल्या केन्ना आपूण चोयलें ना. हांवें म्हणल्यार आमी पावसा ही जमीन रोयताय. म्हाका तें सांगता गिमा रोवपा. गिमा म्हळ्यार पावस पडना हिंगा. हांवें म्हणल्यार गिमा मागीर बांय मार म्हणपा लागलें. हे मोड्डेचें म्हणल्यार हांवें बांय मारपा जायना. तें सांगता आपूण सगळे एक बीन हाडल्याय खूंय प्लॅना मनशां हाडल्याय खूंय आनी बांय मान आपूण उदक कोन्न ही जमीन खूंय आपूण घेयल्या आनी हे भाशेन खूंय आपूण गिमा पासून उदक कोता म्हूण तें सांगता. आनी आमकां 2 पाट अटॅक केलो ताणें. रिचा मुट्टे तुमकां बाय मार म्हणटा. हे रिचा मुट्टे गेली एक कळोन येता ते कोण रिचा मुट्टेच्या बाबतीन ते म्हणटा तेका वेपार रोयता जाल्यार तुमी गिमा रोवपाचो एप्रिला मेया. हे खुंयचे सायंटिस्ट येयले ते आमकां खबर ना.
गिमाक एपार रोय म्हूण सांगपा हे रिचा असले सायंटिस्ट आहाय म्हूण आमकां खबर ना आमकां कळोन येयला तुमचे असले सायंटिस्ट आहाय म्हूण गिमाक पावसा रोयताय तें खबर आहा पावसा रोयताय म्हणून तेंच्यांनी 50 वर्सां माय जो एपार रोयला आनी तूं सांगता तेका एपार तेंच्यांनी गिमाक रोयचें म्हूण सो आतां लोकल्सां कडच्यान आयकूं येता की हेतूंक एक कमदा देव गोंयची कमदा देव तितूंत आतां शेअर घेवपा लागल्यात भायले कोण एक मनीस काडटा भायले तर कितले जाण मनशांक तेंच्यांनी कमदादीचे शेअर होल्डर केल्या खंय कित्याक हेच कमदादीचे जमनीचेर कब्ज करपाक खंय आनी तेंगेलें एक इंटेन्शन आहा त्या लोकांचें की तांकां बस्ती करून दिवपाक आतां बस्ती करून दिवपाक म्हणल्यार हिंगा आनी मुखार गेले जाल्यार बस्ती कित्याक लागून जाय आमकां हे बस्ती जाय फकत ना वोटींग कार्ड सो हेच्या फाटल्यान कोण पॉलिटिशियन आसतलो दुबाव विणे तेंकां कित्याक वोटींग करपाक जाय कित्याक तांकां आतां सरकार तेंचे कित कोन्न चल्लो ते खबर आहा ते निवडून येतात ते फकत ना ते भायले वोटाचेर आनी तुमी तुमच्या लोकल MLA कडेन गेल्ले तुमी गेल्ली लोकल MLA कडेन मेळ गेल्ली आनी मोस्ट हय आनी तुमी सगळीं कुट्टोरेची मोस्टली कुट्टोरेची मागीर कुट्टोरे MLA कडेन वचून येयल्ली तुमी पयलीं गेल्ली मागीर ते कितें सांगतालो MLA कितें सांग चोयता म्हण तुमी चोयता आं सो तेंच्या तोंडांतल्यान आयकूं येता कुट्टोरेचे MLA कडेन गेल्ली आनी ते वटेन गेल्ले म्हणटात ती हो कुट्टोरेचो MLA आतां 4 टर्म जालो म्हणटा लोक आपल्या बराबर आहा म्हणटा हो एलेक्स रेजिनाल्ड कुट्टोरेचो MLA चारूय कोणशांनी भोंवपाचो तुजी गांवच्या लोकांक आयची ही परिस्थिती जाल्या तुमच्या नेग्लिजन्सा लागून हे पळय एलेक्स रेजिनाल्डा आनी तूं म्हणटा ते जेन्ना हेच लोक तुज्या दारांत येतात आनी तेन्ना तूं म्हणटा की तें पळोवन घेया पळोवन 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 तूं 4 टर्म येयलो फकत तूं पळोवपाकूच राव हे पेपर काडून मरे हे पेपर काडून तेंच्यान दिले ते तुज्या तोंडार मारीन दिसता ते हे पेपर हे सर्वेना डिटेल आहा ती हेच करून तुमी इलेक्ट केल्ले आमी तुमकां पगार फारीक करतात मरे आमी तुमकां पगार फारून तुमी लेजिस्लेशन हे लोकांचें बरेंपण कितें आहा तें करूंक धाडलें तुमकां आनी तूं हें करता तूं पळयता कितें पळयता आयज मेरेनू खबर ना 4 पाटें लोक आहा म्हण तूं बराबर अचो ह्या लोकांक तुवें रस्त्यार हाडल्यात ह्या लोकांक रस्त्यार हाडपी तूं तांकां फकत ना फटींग आश्वासन दिल्यात आनी कमदादी गोंयच्यो हे कोणाच्या बापायच्यो न्हू गोंयकारांच्यो आमकां गोंयकारांक हक्क आहा आनी कोण अचो सांगतात ते प्रमाणे तुमी ते भायल्यांक शेअर होल्डर करून ते बस्ती करपाची इंटेन्शन आहा न्हू ती आमी जावपाक दिवपा ना आनी चोय तेवूय सांगता तुमकां तुमी आमचे कडेन चडूय हेळनात हे मालदिसांव तुमी तुमचे फामिलीचेर घेयनाकात असली कारस्थान करून ह्या लोकांच्या पोटाचेर पांय इतली ते लोक जगता ह्या दोंगराचेर पिकावळ करून आनी तुमी तेज्या पोटाचेर पांय दिना कित्याक तुमच्या बापायची जमीन न्ही ती ही कमदादीची जमीन तुमी काडून भायल्यांक दिवन ते भायल्यांचे बस्ती करून भोंवतात फकत ना एका बॅकअप आहा आमच्या पॉलिटिशियनाचो हितून दुबाव ना ह्या पॉलिटिशियनाचो बॅकअप आहा म्हणून हे दोंगरार ती भाजी रोयतात त्या दोंगरार बस्ती हाडपाक वता हे पॉलिटिशियन आनी तितून आहात कांय थोडेशे नारकासूर जे पळय तांकां एटनींतल्यान हितून मेंबर केल्यात ते कमदादीचे मेंबर आयज भायले लोक जावपा पावलो म्हळ्यार पळय गोंयची सरकाराची हें कितें जाल्ली आहा ती परिस्थिती खंयची बी जागेर आमचे भायले लोक हे कमदादीचे मेंबर जातात शेअर्स घेतात आनी कितें म्हणून तांकां घेवपा दितात तुमी हे बस्ती करपाकू सगळो प्लॅन तुमचो आमच्या हातीक पावला आनी आमी डिटेलीन वयतले आनी एलेक्स रेजिनाल्डाकूय सांगता हो लोक तुजो कॉन्सिडन्सींतलो ते लोकांक कास्तीक जाता आनी तूं रिस्पॉन्सिबल आहा तितून तूं हिंगा घेवपाक आसलोले तूं फकत ना हुबळी पावतलो आनी खंय पावतलो पेरने फकत ना ते व्हिडिओ काडून आतां तूं काडना पयलीं तुगले कॉन्सिडन्सी चोय तुगलो लोक कितको करून साफर जाता चोय कितले इश्यू आहाय तुका दाखयतले जाल्यार पूण हिंगा आमी बस्ती येवपा दिवपा ना हे कमदादीचे जमिन्यो आनी कमदादीच्यो हे आहा ते आमी रोयलोले तेच भाशेन आमकां रोवपाक जायो आनी आमी खंयच्या लेवलार वचपाक तयार आहा हो सगलो लोक एकठांय आहा एक प्लॅटफॉर्मार आहा तूं गेल्लो MLA कडेन न्हू हांगा MLA आदवोगाद काडिल्लो सगळें रेडी केलें हय केस के घालपाक कितें करपाक आपूण दित म्हूण हय म्हणून केस काड चलना केस चलना चलना फकत ना ते घाल म्हणटा तो केस आनी ती चलोवप ना चलोवप ना थिंग बटन मान बंद दवरलो आहा ओके मागीर आमी गेले आतां गेलो तो दोगूय गेले तो म्हणून हाली दिवपा जायना आमचे कडेन आमी कित्याक दिवपा जायना
आं तेक चलले ते अर्डेकडे सांगले आमगे देनी वस्तू आम्ही होताय न्ही ती केस आयले कारण मागीर दुसऱ्या जागा दिली मागीर केस चोला लागली आं वो हेण दिलो तो आदवोगाद बंद करून हाडलो आनी तो हो ती तें कितें केलां ते मागीर तेगेलो आदवोगाद मनीस आमकां मेळ्ळो कोर्टान मेळ्ळो हय बाबा तुमी केस केला तो म्हणा फोन माता केस दवरून जावूं नाका ओ रेजिनाल्ड तेजी रेजिनाल्ड फोन मारता आनी केस बंद तेशी दवर म्हणटा तशें दवर मुखार वचनाका रेजिनाल्ड पुत्तन म्हणटा हें बरें कोन आयक येसल्या मनशां तुवें आमकां फोंडांक आयले रेजिनाल्ड बॉड म्हण ते तकलेर मान भोंवताय मरे थोडे रेजिनाल्डाकू यांची आयकून घे हे आहाय ते चमच्या पट्टी घान भोंवताय ते रेजिनाल्डाचे पट्टी घान भोंवताय तांकां वो रेजिनाल्ड हेच हेंका दिता एडवोकेट काडटा आनी हेंका दिता हो एडवोकेट तुमगे केस चलयता म्हणटा आनी होच रेजिनाल्ड धोळदिरो तेंगेले केसीओ फॉवर्ड करनासतना पोस हिंगा दवरता आनी तेगले एडवोकेट जे असिस्टंट आहात ते सांगताय अंकल तुगेलो होच मनीस फोन मारता आनी केस मुखार व्हरनाक म्हणून सांगताय वो रेजिनाल्ड आनी हे पट्टेवाले हे गोळ्याक अनुभवतात ते लेमडे लाचार तुमी या लाचार लेमड्यांनी अंकलाचे आयकोचें हे तुमी लाचार या रेजिनाल्डा फाटल्यान भोंवताय ते लाचार हे अंकलाचें आयकोन तुमचे पासून मालदिसां पडटलें देवाचें तुमकां सांग तुमकां असल्या मनशांचे हे तुमकां श्राप तुमी भोगतले राग येता आनी वायट वायट उतर येताय पूण दोळदीरपण घेयना काय त्या रेजिनाल्डाला भोंवन पट्टी घालून मातशा हे चोय हें सांगलें तें दोर एकल्या कुट्टोरेच्यान मनार घेवचें हो रेजिनाल्ड तुमचो कोण तो आमी सांगपाक गरज ना अंकलान सांगलां एसनी कारस्थान करता आनी तो वयल्या म्हणटा आमी चार पाटी येयला लोक आहा कितें लोक आहा लोकांनी दोळदीरपणाक आनी फोंडांक आयले तुवें देव बरें करूं.